ब्लड डोनेशन दवरपाचो उद्देश एकूच आसा की आमी पळयता की फाटल्या कितलींशींच वर्सां जेन्ना जेन्ना आमी ब्लड डोनेशन दवरला तेन्ना तेन्ना खुबशे लोक आमचे कडेन एप्रोच जाता की जेन्ना तांकां GMCन जावं अजिलो हॉस्पिटल आनी नाल्यार दुसरे प्रायवेट हॉस्पिटलान ब्लड जाय पडटा तेन्ना ते आमचे कडेन एप्रोच करता की कार्ड नाजाल्यार आमचे कडल्यान आमी लिस्ट दिता तांकां डोनर्साची. आनी ब्लड डोनेशन हो एक इम्पॉर्टंट आसा, एक नोबल कॉज आमी म्हणटा, कित्याक जेतून एक मनशाची जीव वाचूं शकता. आनी ह्या गोंया राज्यान जर पळयलें जाल्यार एक्सिडंटाची रेट जशी वाडला ते प्रमाणे ब्लडाची म्हाका दिसता खूब कळे कमीपण दिसता. आनी तेन्ना तेन्ना आमकां GMC अपील करता, आमी ऑर्गनायज करता ब्लड डोनेशन. आमचे सारके आनी ऑर्गनायजेशन आसा जे ब्लड डोनेशन दवरता. फक्त हांव युथा कडेन अपील करता की जेन्ना जेन्ना तुमकां जे प्लॅटफॉर्माचेर ब्लड डोनेट करपाक मेळटा तेन्ना तुमी करा, कित्याक ब्लड डोनेशन हो एक नोबल कार्य आसा आनी जेतून मनशाचे जीव वाचूं शकता. आनी अशें म्हटलें जाता की एक ब्लड डोनेट केलो जाल्यार 3 जाणांची जीव वाचूं शकता. सो हो जो इम्पॉर्टंट आसा. ह्या वर्सा आमी ब्लड डोनेशनाक एक वेगळो हे दवरला की जे आमचे डोनर्स आसा फाटले कितलेशेच वर्सां आमकां हांगा डोनेट करपाक तांकां आमी स्पेशल एक गिफ्ट दवरला, जो आमचो एक टोकन ऑफ लव म्हणून आमी तांकां तो दिता की इतले फाटल्या 19 वर्सां तेंचो आमकां सपोर्ट आसलो. सो हो जस्ट एक स्मॉल टोकन ऑफ लव आमी तांकां दिता. आनी आमचे कडेन कार्ड्स आसता. जेन्ना जेन्ना आमकां लोक अप्रोच करता फोनाचेर तेन्ना आमी तांकां लिस्ट दिता ब्लड ग्रूप कोणाचो आसा तो, स्पेशली A नेगेटिव्ह नाल्यार O नेगेटिव्ह जेन्ना ब्लड ग्रूप आसता, रेअर ग्रूप, तेन्ना ती लिस्ट आमचे कडेन आसता. सो ज्या वेळार ह्या लोकांक ब्लड डोनर्साची लिस्ट जाय तेन्ना ते आमकां अप्रोच करता. सो हो फाटल्या 19 वर्सांचो आमचो कार्य आसा, तो आमकां लोकां खातीर बरें हेल्पफूल जाल्लें आसा आमचो कार्य. आनी 70 भागान हो इम्पॉर्टंट आसा, कित्याक हांगा जेन्ना गरज पडली की सगळे लोक फिनिक्सा कडेन धांवन येता. सो दॅट इज वॉट वी हॅव. हो जो फाटल्या 19 वर्सांचो जो आमचो प्रवास आसा, फक्त आमचे आरोग्य मंत्री श्री विश्वजीत राणे ह्यांच्या सपोर्टान आमकां भरपूर हेल्प जाल्लो आसा. कित्याक जो लॉजिस्टीक सपोर्ट जाय पडटा तो लॉजिस्टीक सपोर्ट आमकां आमचे हेल्थ मिनिस्टरा तर्फे मेळटा. आनी जो डोनर आसता ताका आमी सगळो 2 दिसां पयलींच तांकां आमी सगळे अपडेट करता, कशें येवपाचें, कितें येवपाचें, हेल्दी फूड खावपाचें. आनी आयज हेल्दी लायफस्टायल इम्पॉर्टंट आसा. आनी ह्या ब्लड डोनेशनाचो एक उद्देश बी आसा की तुमची लायफस्टायल जी आसा ती हेल्दी दवरची. कित्याक आयज आमी पळयता की खुबशे डोनर्स रिटर्न गेले आमचे की तांकां हेमोग्लोबीन कमी आसा म्हणून, नाजाल्यार तेंचो आनी कितें तरी प्रॉब्लम आसा. सो अशें जावपाक जायना. सो हांव अपील करता की आपली हेल्थ स्टायल जी आसा ती हेल्दी दवरची, हेल्दी हेल्थस्टायल करची आनी फिटनेसा खातीर मातसो लक्ष दिवचो. होच आमचो अपील आसा.